पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्यांनी कॉल करून राज्यांची स्थिती समजून घेतल्या। परत लॉकडाऊन जाल्यार सगळी आर्थिक स्थिती हालतली। गोंय हे ल्हान राज्य आसा आनी हांगसर जाता तितले वासीन दिवपाची मोहीम चलोवपाक पुराय संद आसा। सद्याक तरी राज्यांत लॉकडाऊन वा नायट कर्फ्यूची गरज ना। प्रधानमंत्र्याचें हेच मत आसा म्हण मुखेलमंत्री डॉ. सावंत उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। पीएम मोदीन कॉल केल्लो आनी लॉकडावन बी करपाची गरज ना तेजेर हाय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कॉल करून राज्यातली स्थिती कितें आसा ती समजून घेतली आणि आताच्या घडीक आमी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू जाला आणि इकॉनॉमिकल ॲक्टिविटी सगळ्यो ॲक्टिविटी सुरू जाल्या। परत एकदा जर लॉकडाऊन जालें जाल्यार परत सगळ्यो इकॉनॉमिकल ॲक्टिविटी बंद जातली। परत एकदा लोकांचेर उपासमारीची पाळी येतली आणि गोंय सारकेल्या ट्युरिस्टीक स्टेटीत ल्हान राज्यांत आमकां वॅक्सिनेशन आमी इजिली खूप मोठ्या प्रमाणात करूं शकता। त्या खातीर म्हणजे सगळ्यात म्हणजे तांच्यांनी सांगलें की तुमी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह खूप मोठ्या प्रमाणात चलयात, लोकांक सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिल्यात। आत्ताच्या घडीक तरी फुडल्या लॉकडावनाक वचपाची गरज आमचो पयलोच स्टँड आमचोच तो आशिल्लो, तेंच्यांनी त्या तुवें घेतलेलो स्टँड तो एप्रिसिएट करता। हेंय सांगलें की आनीक परत लॉकडावन जर तुवें म्हटलां की लॉकडावन करिना सो लॉकडावन आनी करूं नाका हें तेंच्यांनी सांगलें, कारण आमी तोच स्टँड घेतलेलो। आमकां लॉकडावन किंवा नायट कर्फ्यू लावपाचें ना, की लोकांक अवेअर करपाचें आसा, लोकांक एड्युकेट करपाचें आसा आणि लोकांनी आपल्या जिवाची काळजी आपुणून घेवची। सरकार सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिता। जरी ट्युरिस्ट हांगा खूप मोठ्या प्रमाणात येयले जाल्यार आमच्या पब्लिकाक तांच्या मदीं इन्वॉल्व जावपाची गरज ना। हॉटेल इंडस्ट्री आसतले, बाकीचे इंडस्ट्री आसतले, ज्या ठिकाणी सगळी ऑलमोस्ट सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ती घेत आसा आणि ती प्रिकॉशन्स घेतली जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात आमी कंट्रोल करपाक शकतात। स्टेट आशिल्ल्या कारणान इंडस्ट्रींतल्यान डिमांड येता की हय आमी बी जे आसा एज ग्रुप अक्रॉस एज ग्रुप आमी ही रिक्वेस्ट जी आसा ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडल्या, म्हणजे 45 एज ग्रुप आहा तेच्या सकयल येवचें आणि जे टुरिजम इंडस्ट्रीन आसा त्या सगळ्या जाणांक वॅक्सिनेशन दिवचें ही आमी रिक्वेस्ट हेल्थ मिनिस्टरा कडेन धाडून दिली।